जीएमसीमध्ये आमचे कुडचडे हेल्थ सेंटर कुडचडे जे रेनोवेटेड आनी टोटल डिमॉलिश्ड हेल्थ सेंटर आनी न्यू बांदून आमी हांगा लोकांक म्हाका 3-4 म्हयने पयलीं अर्पण केल्ले आनी तेजे खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो हे वाठाराचो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कलेक्शन जाता गव्हर्मेंटाचो तेजे मार्फत आमी हांव कमिटीन आसा 2 एम्ब्युलन्स आमी सँक्शन केल्ल्यो, एक नॉर्मल एम्ब्युलन्स आनी एक कार्डियक एम्ब्युलन्स. आज नॉर्मल एम्ब्युलन्स आमी आज आमचे मध्ये इनॉग्रेशनाक आमचो CCMCचो प्रेसिडेंट प्रदीपबाब नायक, आमचो सिद्धार्थ बाब झेडपी, आमचे सरपंच शेडलेचे निवदाबाई, आमचे पंच सदस्य, आमचे कावन्सिलर आनी बाकीचे डॉक्टर मेघा आनी तेचे स्टाफ आनी बाकीचे सगळे आमचे बडे मागपी आज इनॉग्रेशन करपाक येयल्या. ही आज इनॉग्रेट केल्या विदिन द एंड ऑफ दीस मंथ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ आमची कार्डियकूय एम्ब्युलन्स येतले विच इज 2 सेशन करून येतले, एक कुडचड्यार आनी एक धारबंदरा. तेही आता वर्क ऑर्डर इश्यू करून विदिन नेक्स्ट एंड ऑफ दीस मंथ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ कार्डियक एम्ब्युलन्स हांगा येतली. आज आमी पळयता की कुडचड्यारा वयले हॉस्पिटल जेन्ना आमी केल्ले एक स्वप्न रगयल्लें आनी खूब टायम काडून कंप्लीट केलें. बारीक बारीक खंयचेच घर बांदता तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी जाता, हें की आमी करना. आमी 1 म्हयन्या पयलीं डॉक्टर मेघा घेवन टोटल रिव्यू घेतलो, कन्सल्टंट आपयले, GSD आपयले आनी परतून आमी 12 तारखेक परतून रिव्यू दवरला. लोकांनी आमकां काम करपाक शिकोवपाची गरज ना, स्वताचे वॉर्डान आपणाचें काम पयलें करून लोकांची शाबाशी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजें कितें काम आसा, आमचें कितें काम आसा, आमी सगळे मेळोन जावं ते सरपंच, ZP, कावन्सिलर आमी सगळे मेळोन काम करता आनी हॉस्पिटल आमी येत आसता. हे फक्त शो करपाक येता, काल येयले ते थोडे लोक. आज म्हाजें सांगपाचें कितें आसा की कुडचडे हेल्थ सेंटराचे जे विशय आसा आमी सरकारा कडेन घेतला. परतून तुमचे मार्फतूय रिक्वेस्ट करता की कन्सल्टंट जर हांगा कन्सल्टन्सी सर्वीस स्पेशलायज जर दिवंक सोदता जाल्यार आमी केन्नाय वेलकम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हांव इमिजिएटली घेवंक शकता बाय मुवमेंट ऑफ द फायल. आतां आज कितें जालां की आमी हांगा जेन्ना करता ते 80 बेडेड हॉस्पिटल फॉर 80 म्हणजे 80 मेल 80 फिमेल आनी तितून भितर आमी डायलिसीस सेंटर जो व्हेरी मच आशिल्लो तो आतां 3 शिफ्टींनी चलता आनी पेशंट वाडपाक लागला. तोय आतां प्रपोजला मांडटा की ते बेडां आमी पयलीं 3 केली, 6 बेडां आहली ती आतां वाडोवपाक. सो आमकां सांगपाची गरज ना. येस आमी मेटर्निटी वॉर्डूय केल्लो, म्हणजे 20 बेडेड आमचे मेटर्निटी वॉर्ड केल्लो आसा. थंय आतां गायनेकोलॉजिस्ट जाय, गायनेकोलॉजिस्ट येयलो म्हूण जायना. फाल्यां मटर्निटी जर सर्जरी करता कित्याक नॉर्मली आमी सी सेक्शन जे आसता आमी पळयता ऑलमोस्ट 80% जे आसता सी सेक्शन जाता, नॉर्मल डिलिव्हरी कमी जाता. सो तेजे खातीर मागीर सर्जन जाय पडलो, तेजे खातीर मागीर एनेस्थिस्ट जाय पडलो. हे सगळे जे प्रक्रिया वांगडा येवपाचे आहा, कित्याक आमी जर मटर्निटी चालू केले आतां डॉक्टर गायनेकोलॉजी विका 2 फावटी येता आनी वन्स इन अ वीक येता. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो आमकां खबर आसा. आमी जे दोतोर आमकां म्हाका दिसता चडशे आमचे भुरगे आमी शिकता तेन्ना MD जाता, सीट कमी आसा. हांवें पयर सरकाराकूय कितले फावटी सांगलां की आमचे कडेन GMC तुमी 180 दोतोर हांगाच्यान तयार जाता आनी मेडिकलाचे जे स्पेशलायझेशन आसा, कित्याक ऑल रिक्वायर्ड स्पेशल MBBS दोतोर हांगा आसा आमचे काय प्रॉब्लम ना. स्पेशलायज डॉक्टर जाय, दोतोर जर तयार जायना जाल्यार कशें जातलें. सो ती सिटां वाडोवपाचो प्रोग्राम ते करीत आसा, ते म्हणजे फुडें वयतले. पूण आतां कन्सल्टंट डॉक्टराचे जर कोणाक सर्वीस दिवपाक जाय एज पर कॉन्ट्रॅक्टर, जशें GMCन म्हाका अजून लक्षां मनोहरभाई पर्रीकर आसतना कार्डियक वॉर्ड केल्लो आनी ते सगळे दे आर नॉट रेग्युलर डॉक्टर, दे आर स्पेशलिस्ट, दे गॉटिंग सॅलरीज ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. सो असले जर कोणाक जर इंट्रस्ट आसा डॉक्टराक आपणाची सर्वीस करपाक तेंचे जे ताची हिस्ट्री दिली म्हाजे कडेन दिली वा DHSन दिली जाल्यार हांव फॉलोअप करून ते इमिजिएटली घालूंक शकता. पण आज कुडचड्या वयलें हॉस्पिटल एक बरें काम केलें की निवड दवरला, ते पण ताणें म्हटलें कोण काल कितें निवड आसा म्हणून. आतां लिकेजीस बारीक बारीक आसा आमी ते करताच आनी सगळे गोश्टी करता. अजूनय STP चालू जावना आमची, STP खातीरूय आमी रेडी जाला. तोय पावसा लागून हांगा ग्रावंड वॉटर खूब वयर आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी कुडचड्या खातीर आमी जे करपाक जाय आमी करतले. थोड्यो मातशी फाटीं फुडें जाल्ले आसा, हांव ना म्हणना. जे एक्सपेक्टेशन जे आशिल्ले थोड्या म्हाका डायरेक्ट एक्सेस हांवें नंबरूय दिल्लो आहा. जे पेशंट हांगा येता केन्ना प्रॉब्लम जाता म्हाका फोन करता, हांव मागीर डॉक्टराक फोन करता आनी तेजे रिजॉल्व करता. हें न्ही की 100% जाता अशें हांवें म्हणना. स्विगी आनी हें डॉमिनो कितें म्हणटा पळय ताका ह्यो गोश्टी जर पेशंटाच्या बाबतींत तेजी मानसिकती करपाक शकता आमकां त्या मनशाची कशें वागता ते. सो आज आमी प्रयत्न करता की हें हॉस्पिटल जें आशिल्लें ताका अपग्रेड करून सगळे फेसिलिटी दिवपाचे प्रयत्न करता. वॉर्ड केल्ले आसा, इवन तुजे आमचे OT वॉर्ड केल्ले आसा, सगळे केल्ले. सो आतां बाकीचो प्रक्रिया जातले, तो ओवरनायट जायना. गव्हर्मेंट प्रायवेट न्ही, प्रायवेटान कितें जाता थोड्या गोश्टीन जे क्वॉलिफायड डॉक्टर ना, क्वॉलिफायड मनीस ना, तेय वचून ते करता. सो हे गव्हर्मेंटान जावंक शकना. सो आमी मॉनिटर एवरी मंथ मॉनिटर करता. डॉक्टर म्हाका जे गोश्टी जाय, आतां मेडिसिनाची कमी करती ना, मेडिसीन सगळे जे आसा ते हांगा आसा.
तो तेन्ना तेजे पयलीं टिका करता आनी हॉस्पिटल इनोव्हेशन करपाक आतां आज टिका करतले एम्ब्युलन्स इनोव्हेशन केलें म्हणून आमी सांगलें म्हणून हॉस्पिटल आमी सांगलें म्हणून तेणी सांगलें म्हणून हांगा इनोव्हेशन जायना. इनोव्हेशनाचो सुवाळो जो आसता हे वेगळे वेगळे विशयाचो जाता आनी वेगळे वेगळे विशय जाता म्हणल्यार सगळे कंप्लीट करून आमकां जशें जाय ते भशेन आमी करतले. लोकांक म्हणजे ट्रस्ट आहा, आमचे सगळ्यांचे ट्रस्ट आहा, आमी फुडें काम अशें बरे भशेन काम करून फुडें वतले. PWD हँडओव्हर केलें ना म्हणटा कितें हँडओव्हर म्हणल्यार कितें आसता की एवरी पयली हे बिल्डींग एक्चुली तेजो DLP डिफेक्ट लायली पिरियड सोंपला, पूण बाकीची वस्तू आसात अजुनूय डिफेक्ट लायली पिरियड आसा. म्हणजे OT डिफेक्ट लायली पिरियड आसा, बाकीचे ACs आसा, थोड्यो गोश्टी आसा, लिफ्टाची डिफेक्ट लायली पिरियड सोंपल्या. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें वता तेन्ना PWD केन्ना हँड ओव्हर करता तेन्ना तेंचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सोंपता तेन्ना. इन द मीन टायम जे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सोंपला GSLCक सांगून आमी बारीक टेंडर काडून रिपेर करपाचे प्रकल्प आमचे चालू आसा. आनी जे पर्यंत ते फुडले DLP म्हणजे तेंचे 3 वर्सां आसता, DLP 2 वर्सां आसता एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट, ताका हँड ओव्हर टेक ओव्हर कित्याक नाल्यार फाल्यां कितें म्हणटले आमी जर PWD हँड ओव्हर केले जाल्यार म्हणटले ह्यो गोश्टी आमी पळयना ते गोश्टी आमी पळयना. सो हांवें सांगलां की खंयची DLP सोंपल्या ते GSLC स्टॉरेजीस मेंटेन करता आनी होलिस्टीक हॉस्पिटल वीथ प्लॅन्स आमी हँड ओव्हर करतले टू PWD फॉर फ्युचर मेंटेनन्स. आतां केन्ना केन्ना गरज जाय पडटा, आतां उदकाचो इशू जालो केन्ना आतां मोठो सगळ्या ते येवन पळयता. सो ज्यो गोश्टी करपाक जाय PWD जाता, पूण हँड ओव्हर आनी टेक ओव्हर प्रोसिजर जो आसा हे पर्यंत म्हाका सॅटिस्फाय, आमच्या डॉक्टराक सॅटिस्फाय, आमकां सगळ्यांक सॅटिस्फाय जायना की हे बरे भशेन तेणी काम केलें, आमी PWD हँड ओव्हर करचे ना. सो तेजे खातीर मिटिंगां चालू जाता, मिनिट्स आमचे फाटले मिनिट्स आमी मिटिंगां केल्या एक म्हयने पयलीं 12 तारखेर पोतून मेवता आनी जे ज्यो गोश्टी बारीक बारीक त्रुटी खंय आसा ते सगळ्यो त्रुटी GSLC करून घेवपाचें काम म्हजें आसा. न्यू एम्ब्युलन्साचें इनोग्रेशन करपाक खातीर आमचे गुजरात आमचे कुट्टाळेचे लाडके आमदार निलेश काब्राल सर, म्हाका दिसता ह्या एम्ब्युलन्साची खरीच गरज आसली आनी ते आमदारान वळखलें आनी ताजे प्रपोजल ताणें मिनरल फावंडेशना कडेन घालून हे आमकां एम्ब्युलन्स हाडून दिल्ले आसा. ताका लागून सगळ्यांनी आमी ताळे वाजून ताजें स्वागत केलें. हाजे मुखार एक म्हयन्यान ताणें आनी एक प्रॉमीस केला की कार्डियक एम्ब्युलन्सूय आमकां मेळटली. हालींच कशें तुमी खबर आहा की पेपराचेर कितें कितें न्यूज येता आनी खंयची खंय हें जालां तें जालां, पूण सगळीं कामां जी आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची जी आसा सरान सांगलां की ऑलमोस्ट इन प्रोसेस पायपलायन आसात आनी ताका फायनान्शियल अप्रुवल जाय पडटा, बाकीचे अप्रुवल जाय पडटा, ताका लागून ते उरले आसा. ते जाले नंतर आमकां स्पेशलायज्ड डॉक्टर म्हणया किंवा बाकीचे मोर स्टाफ म्हणया बाकीचे इक्विपमेंट म्हणया सगळो तरेचो सहकार आमकां सरकारा कडेन मेळटलो.